हे चोयल्यार मरे दीस इज लायक क्रिमिनल ऑफेन्स. आज सेफ्टी स्टँडर्ड नासतना पयलीं सद्या त्या भुरग्याक त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सेफ्टी गियर दिलोलें काय कितें, सेफ्टी इक्विपमेंट तो घालनासलो काय कितें, हो मोठो प्रश्न. आनी आज जेन्ना कॉर्डिनेशन जायना, आज एक 21 वर्साचो भुरगो ही इज व्हेरी सिरियस बांबोळेच्या गांवांत आहा. हें चोयल्यार इट इज अ लॅप्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट. आनी हें हिंगा जालें ना, हिंग नावेलीच्या गांवांतूय जालेलें आसा, गोंयभर हें चलता. आज ह्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान ऑलमोस्ट आमी जेन्ना प्रश्न घातलेलो, ऑलमोस्ट 50 लोक मेलाय बिकॉज ऑफ शॉक इन. एंड दीस इज अ व्हेरी व्हेरी सिरियस टायप ऑफ ऑफेन्स. इवन एनिमल्स हॅव डायड एंड द गव्हर्मेंट कॅनॉट टेक दीस लायटली. हो कोणूय जावं कॉन्ट्रॅक्टर, हेजेर म्हाका दिसता पार्ट ऑफ नेग्लिजन्स. कोण हेजो जबाबदार? हो भुरगो गोंयकार न्हू म्हूण गोवन येता, पूण इनोसंट लायफ 21 वर्साचो वी हॅव लॉस्ट टुडे. आनी हे जबाबदार कोण? आमी हेजेर म्हाका दिसता एक लक्ष घालपाक जाय. आज हांव चीफ इंजिनियर जावं सुदीन ढवळीकरा कडेन मागता, हेजेर तुमी एक इन्क्वायरी करपाक जाय. इन्क्वायरी करून वॉट इज द रिजन. आनी अकस्मात ही लायन कितको चार्ज जाली, चार्ज जावन ते सांगता की आज ते गेले, दोनी गेले, पोटाकूय मार पडा आनी आख्खे लासोन गेलो. सो दीस इज अ व्हेरी व्हेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेर्स. आनी हेजेर एक इन्क्वायरी जावपाक जाय एंड हुएवर इज रिस्पॉन्सिबल हॅज टू बी बुक्ड. वी हॅव टू सेंड अ स्ट्रॉंग सिग्नल. कोणू जावं तो कॉन्ट्रॅक्टर जावं डिपार्टमेंटा मनीस जावं एक्शन हेजेर घेवपाक जाय. आय वील ऑल्सो ट्राय एंड रेज दीस इन दी असेंब्ली. सर सेफ्टी खंयचे कडेन दिनात, सेफ्टी फक्त बेश्टी काम करतात, तेच खातीर इन्सिडेंट. एक्झॅक्टली. आज अंडरग्राउंड केबलिंगा नांवान हजारांनी कोट्यांनी टेंडर जाले गोंयभर. लोकांक ह्या केबलिंगाच्या नांवान रस्ते सारके फोडले आनी एक्सिडंटूय जालेले आहाय. पूण काम करपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता सेफ्टी. आनी दुसऱ्या गांवांत जरी तर आमी गेले वा दुसऱ्या देशांत गेले, सेफ्टी पयलींचूय थंय लोकांनी सेफ्टी कितको आसपाक जाय. आनी ह्या सादारण आमच्या जे एम्प्लॉई आहाय तांकां सारके मोचे, ग्लव्स, सेफ्टी गियर हे दियेनाय. So whether he was wearing this, whether the contractor, it was contractor's responsibility to give it this safety equipment and they have not done it, then they have to be booked under this. It looks like as if it is a very very serious offense, and I will also raise it in the house. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.